हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेवली तुम्ही? जेवण बरें असलें? बरें गोठ आहा? जेवाक गोठाय मेळ्ळ्या? व्हेरी गूड. उलयतले मरे सगळीं? गोठाय आहा जाल्यार उलयतले, वचकोत जाल्यार उलोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. एवढे न्ही जाता आतां. तुम्ही जेवल्या सगळीं? खरी जेवल्या? प्रेज गॉड. आतां जेयले म्हणत चडशी आमकां कितें संवय आहा गोंयकारांक मातशी आड पडोवपाची. मातशी आड पडया. कितें करया आमी आतां? देवाक प्रेज करया, देवाक आर्गां दिवया. तशें देवान आमकां कुडीचें जेवण दिवन आमची कुडीची भूक मारल्या. तशें देवाचें उतर घेवन आमच्या ओतम्याची भूक मोडटा. कितें जाता? आनीक जिविताक कितें जाता? जेन्ना देवाची उतराचें जेवण घेवन ओतम्याची भूक मोडटा, पूण जिविताक एक देणें मेवता. कसलें तें? जिविताक बरेंपण मेवता. कितले भाग आहा आमकां एका मनशा भितर? 3 भाग आहा. जाणा तुमी? पयलो भाग ओतमो, दुसरो भाग मन ओ जिवीत, आनी तिसरो भाग कूड. म्हणून ओतमो आनी जिवीत हे 2 भाग बाराबर चलता. कूड कित्याक ना? कूड फकत तांकां सांबाळटा. कूड एक गोर. कसलें गोर? मातयेचें गोर. आमची कूड कसली? मातयेची. देवाच्या उतराचें गोर. आनी आमचें जिवीत जावन आसा देवाच्या जे उतर आमी उलयता त्या उतरा प्रमाणे आमच्यो कन्यो तयार जाता. ते जिविताच्यो कन्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी उबी रावया. आमचे सोकोत आमचे दोळे बंद करूया. आनी जेजूची भासावणेची हांव तुमकां उडास कोत्ता. दोळे कित्याक बंद कोत्ता ते आमी? तेन्ना दोग ते एक जाण म्हज्यान एकठांय जाल्यात हांव तुमच्या सांगाताक आसा. देखून आमी हे दोळे बंद करूंक जाय. आमच्या भावनांनी, जिविताच्या भावनांनी आमी जेजूक अनुभवूंक. आनी हो वेळ आमकां जेजून दिला. तुमी म्हज्यान एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या सांगात आसा. आनी कितें जाय काय ताका? आमचे कडेन ताका डोनेशन नाका, ना म्हूण आनी कितें फुलां नाका, गिफ्ट नाका, पूण ताका जाय एकूच आमचे कडल्यान आर्गां वाकाडणी. तर आमी ताका आर्गां दिवया. आनी सगळीं एक मन करून एकूच ताळो करून हालेलुया करून तेजी वाकाडणी करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. होरा बशिरा बाला बाशा बाला बाशा हालेलुया, 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 हालाला बशिरा बाला बाशा बाला बाशा काकारा बाशा हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 bashira bara 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 bashetereluya, hallelujah, 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 bashira bara 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 bashetereluya, hallelujah, 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 bashira bara 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 basha bara tereluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Just thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Argan tuka Jesus, Moima tuka Jesus, Wakani tuka Jesus, Dilwas tuka Jesus, Jai Jai tuka Jesus, Oklaf tuka Jesus, Suti tuka Jesus, Aradan tuka Jesus. Hallelujah, Rabashira Barabashat, hallelujah, 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 Rabashira Barabashat, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, just thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, 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 Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, praise you, Jesus, praise the Lord, hallelujah, thank you, Jesus. तर आमच्या सांगाताक देव आसा तर आमी आमची आत व्हरून आमचेच कुळेचेर ती सायन घेवया आमचे सुटकेची सायन एक खुना उद्देशी आमकां सोडवण मेळ्ळ्या आनी आमी म्हणटात तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सगलो सोडयलोय संवसार संवसाराच्या सोडवणदारा आयज आमची सोडवण कर पूण आमी म्हणया आयज म्हजी सोडवण कर प्रेज द लॉर्ड तर ती सायन करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन हें कितें केलें जाणा तुमी आतां ही सायन आमचे सुटकेची सायन ही सायन घेवन आमी फुडें या आनी तुमी स्वत म्हणटात हे सायनी उद्देशी देव आतां आमच्या सांगाताक आसा म्हणून तर स्वत म्हणटल्याक सगळें जाता कोणें सांगलां जेजूनच सांगलां तर आमी ती एक भावार्थाची उचारणी उचार करुया जाता तुमकां त्रास जाता बसात कोण सगळीं बसात बसात ही भासावणी आमची देवाक आनी क्रिस्ताक ओडकून घेवपाची जी आमी आतां उचात्ता स्वत मानता म्हणटा ती जावन आसा एक भासावणी जसो कुर्साचेर ताणें आमची सोडवण केली ती आमकां ही भासावणी उगडास कोत्ता जेन्ना आमी ल्हान आसले आमकां पवित्रस्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या जिवितान भितर काडले स्वत मानता तुमी काय म्हणून आनी तीच भासावणी आमच्या तोंडान सदांच आमचें आसूंक जाय म्हाका अशें दिसता तुमकां कितें दिसता तें हांव नको पूण म्हाजी संवय सांगचें म्हणल्यार एक संवय पयली कुर्साची कुना देवाक उलो मारपाक दुसरी म्हणल्यार देव आसा म्हणून देवाक आमी सत मानपाक हें पवित्र पुस्तक शिकयता देवाशी वेतल्यांनी देव आसा म्हणून बाबत दवरूंक जाय आनी बाबत दवरतल्यांक आपणाक सोदता ताका देव इनाम दिता म्हणून सत मानता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमी देव आसा म्हणून सत मानया काय नाका देव आसा वो ना प्रेज गॉड म्हणल्यार स्वर्ग आनी संवसारांत देवान रचला आनी ह्या संवसाराचो अधिकार देवा बगर आनी कोणा कडेन ना प्रेज द लॉर्ड तर आमी त्या देवाक स्वत मानता म्हणून आमच्या तोंडान उचारुया आनी आमची सिस्टम आमी तयार करुया सगल्याक आमकां एक वाट आसा काय ना कितेंय काम करतलो जाल्यार भुरगेपणासान व्हडलो जातलो जाल्यार वाट आसा आनी ते वाटेन चलोवंक आमकां देवाची गरज आसा देवाची गरज आसा काय ना आमकां आसा उलय आतां ओय ओ ना सायन करून नाकात देव म्हणू आमचो देव उलयता जेन्ना देवाचें तोंड हो देव आमकां दिश्टी पूण आमकां तें समजना पूण देव कोणाच्या तोंडान उलयता तुज्या आनी म्हज्या जेन्ना हांव देवाचीं उतरां उलयता तेन्ना देव उलयता म्हज्या तोंडांतल्यान तुमी आयकता तेन्ना देवाचें उतर आयकता म्हजें न्हू उतर कोणाचें तोंड कोणाचें म्हजें ताका लागून आमी उलोवंक जाय आनी ती कित्याक उलोवंक जाय उलयल्यार आमी शिंगता उलयना जाल्यार आमी शिंगचे ना प्रेज द लॉर्ड 0.5% जाता आमचो उलयना जाल्यार अर्दें पूण उलयल्यार सगलें हालेलुया तर सगलीं बाराबर म्हणया स्वत मानता देवाक सोरपयदार बापाक स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक देवाच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो आंकवार मोरये थंय जल्मलो पोंच फुलाता काल ताणें कुश सोंसले त्या कुर्सार मेलो ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुडसुवी करूंक तो येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्याक
कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. कोणाक स्वत मानता तुमी आतां? पयलें उतर देवाक स्वत मानता. दुसरें उतर ताच्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक. तिसरें उतर स्वत मानता पवित्र आत्म्याक. आनी मागीर भोगतांचो आमी कोण सगलीं? आमी देवाची भक्ती करूंक आयल्यात. पूण आमी स्वत मानता भोगतांचो एकठांय. जेन्ना एकठांय जावन भक्ती करता तेन्ना आमच्या मनशा कुळाचें पातोक देव बक्षिता. ताका लागून म्हणलें तुमी म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. आयज आमी हिंगासर येयल्यात जाल्यार आमचे कुशेन येयल्यात काय आमकां देवान वेंचून काडून हाडल्यात? आनी आयज कितें तरी तुमच्या सगळें देवाची येवजण आसा. एकल्याच्या सगळें कितें तरी देवाची येवजण आसा. आनी येवजण देवान एका मनशाक आदल्या काळार देव खंय कितें वतालो? प्रवाद्या वरवीं पोरजे कडेन उलयतालो. कोणा वरवीं? पूण आतां देव देवाच्या उतरा वरवीं तुका कडेन म्हाका कडेन उलयता. जेजू क्रिस्ता वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हणल्यार ह्या पवित्र पुस्तका वरवीं. देखून तुमकां सांगलें तोंड म्हाजें तोंड तुमचें उतर देवाचें. म्हणटा कोण उलयता? देव उलयता. हांव उलयना, तूं उलयना. जेन्ना देवाचें उतर उलयता तेन्ना जर आमी संवसाराचीं उतरां उलयता जाल्यार तेन्ना हांव उलयतां. तेन्ना तूं उलयता. म्हाका हें जालें, म्हाका तें जालें, अशें जालें, तेणें म्हटलें, ताजें जालें. हीं कोणाचीं उतरां? संवसाराचीं. म्हणून हीं उतरां उलयता तेन्ना आमी संवसारांत आहा आनी आमी संवसाराचीं उतरां उलयता. जरी तर आमी देवाच्या राज्यांत आसा जाल्यार आमी देवाचें उतरां उलयतलीं. हालेलुया. थँक यू जीजस. तर आमी पळोवया देवाचें उतर कशे भाशेन आमकां उलोवंक देवाचो एक आशिर्वाद मेवता. जेरमायाच्या बुकान या कालूय आमी जेरमाया शिकलेली. जेरमाया म्हटलेलें म्हाका उलो मार हांव तुका जाप दितलो. आनी आयज तेकाच कितें कंटिन्युएशन करून तेकाच आमी कितें पालोव दिवन आयच्या दिसाक फुडें या. जेरमायाचें पुस्तक 1 विसवर 4 वर्डसान वाचुया. कोणाकडे बायबल आहा जाल्यार बायबल उचको करात. हें सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. बरो. कितें म्हटलां? सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आयकलां तुमी सगल्यांनी? म्हाका म्हणल्यार कोणाक पावलें तें आतां? म्हाका. जो कोण देवाचें उतर आयकोंक सोदता तेका. जो कोण देवाशी येता तेका. जी कोणाक आस लागता तेका. आनी तेन्नाच तोच मनीस तें देवाचें उतर आयकूंक सोदता आनी त्या मनशाक समजता तें उतर देवाचें म्हूण. नाजाल्यार हें बूक देवाचें उतर म्हणूंक शकना आमी. हेका कितें म्हणटा आमी? हिस्टोरेचो बूक. जायते हिस्टोरी आसतात पूण हेका हिस्टोरीचें बूक म्हणून नांव ना. हेका नांव कितें आहा? देवाचें उतर. हें कोणाचें उतर? आनी जरी तर हें उतर तुका आनी म्हाका मेवता जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय हें देवाचें उतर आनी हितूंतल्यान देव म्हाकोडे उलयता. कोणाक उलयता? जोण एकल्या कोणाकडेन जो कोण देवाच्या उतराक लागीं सोदता तेका. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हाका पावलें. मागून घेता सगलीं? देवाचें उतर पावता तुमकां? मेवता तुमकां? हय. प्रेज गॉड. मागीर फुडें वच. कुशव्यान तुका आकारचे आदीं. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं. कुसवो कितें? आमच्या आवयचो. आमच्या आवयच्या पोटांत आमी जल्माच्या आदीं. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं. हांवें तुका वळखलो. कोणें वळखलो म्हाका? देवान.
कोणें अडकलो? देवान. आमी जाणा सांगूंक जाय, म्हाज्याहून पयलो हांव संवसारांत येवच्या पयलो म्हाजी आवय बापूय म्हाका पळोवच्या पयलीं देव म्हाका वळखतालो. कोण वळखतालो? देव वळखतालो. मागीर त्या फुडें तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. देव म्हणटा हांव जल्मोच्या आदीं देवान म्हाका संस्कारलो म्हळ्यार कितें? अभिषेक केलो. म्हाजी येवजण कितें पळय ती देवान थारायली. हांव संवसारांत कित्याक कसल्या कारणाक हांवें संवसारांत देवान म्हाका धाडला. आमी कितें दिसता जायते कडेन आमी संवसारांत आमी अशेंच येयल्या म्हणून, आमच्या माई पायक लागून येयल्या म्हणून. जायते काजारी जोडी आसात, जायते भुरग्यांक आशें येता त्या घराब्यान भुरगें ना आहा ना, आनी ती भुरग्याक आशेता आनी कितें करता मागीर देवाशी वेतात. आनी जेन्ना तांकां जर भुरग्याचें देणें देव तांकां दिता, जेन्ना ती देवाक खऱ्या काळजा मनान सतमनता जाल्यार, देवाचेर पाती येता जाल्यार, ती देवाची येवजण म्हूण ती वडखता जाल्यार तेन्ना देव आपली येवजण फुडें वत्ता. प्रेज द लॉर्ड. ताका लागून तो म्हणटा तुका संस्कारलो हांवें. केन्ना? तूं जल्मोच्या आदीं, आवयच्या कुसव्यासान संवसाराच्या येवच्या आदीं आयज हें देणें म्हाका देवान आदीं फरमायलोलें. तेन्ना हांव नको आसलो. हांव नको जावन ह्या संवसाराचो देखावो, संवसाराचो उजवाड पडोवन, संवसारांत कितें दिसता तें पडोवन, एका तेका पडोवन, तेजे मेजी वागणूक, तेजी मेजी दोस्ती जावन एवढें तेवढें हांव जळपतालो. गुलाम जालोलो. कोणाचो गुलाम? संवसाराचो गुलाम. आनी संवसाराचो गुलाम कोणाच्या हातीन आसा? देवचाराच्या हातीन आसा. संवसार, देवचार आनी म्हजी कूड ह्या गुलामपणांक सांपडलेली. कोणा उद्देशी? म्हाज्या जिविता उद्देशी. पूण ओतमो देवान दिलोलो म्हाका, हो जीव देवान दिल्लो म्हाका. पूण एक कुडीक लागून, एक कुडीचे आशेक लागून हे म्हजो जीव एक कुडीक मेवलो देखून म्हाजो ओतमो वेगळो जालो आनी हांव देवाच्या राज्यांतान पयस पावलोलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेच उतर जेरामायाक पावलें, जो प्रवादी देवान ताका आवयच्या कुसव्यान सांगला तो आयज उतर तें आमक हांव उगडास कोत्ता एका एकल्याक. जेन्ना आमी जल्मोच्या आदीं आमी कितें जाणा संवसाराची वस्तू काय ना, आमी कांय नको. पातोक कितें ती तरी खबर आहा म्हाका काय ना. पूण आमी जल्मोच्या आदीं आवयच्या कुसव्यान आमच्या आवयचो कुसवो पवित्र. कसलो? पवित्र. आनी पवित्र कुसव्यांसान आमी पवित्र जल्मलोली. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना संवसारांत जल्मले तेन्ना पयलें पातोक आमचें दूख म्हळ्यार आमचें रडणें. आमी जल्मता तेन्ना रडोन जल्मले काय हांसोन जल्मले? रडलीं आमी. म्हण पातोक आमचें रडलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी हेंच देव आमकां शिकोवंक सोदता हिंगा ह्या देवाच्या उतरांतल्यान. आनी आमी जायते पावटी वाचून पोत्तून नियाळ करून आमकां तें आमचें जिवीत किल्लांव कशें वाडटा तें आमच्यांनी पळोवंक जाता. देखून भाग्यवंत पावलू सांगता हांवें रोयलें आनी आपोलोन शिंपलें. आतां देवाचें उतर जेरामाया उद्देशी मनशा कुळाक हें पावलें, वो देवान जेरामायाक दिलें. आयज तें उतर हांवें वाचलें, तें उतर म्हाका मेवलें. आतां तें रोयलें. आतां हांव शिंपता काय तें उतर? आमी शिंपोंक नाका तें. आमी ही लायन म्हाजीच खबर विचारूंक कितले पावटी वाचूंक जाय जो पर्यंत हांव समजो पर्यंत. जेन्ना हांव समजता तेन्ना तें शिंपणें सारकें जाता, तें किल्लोन येता देवाचे हुकुमे प्रमाणे. म्हणल्यार पावलून रोयलें, आपोलोन शिंपलें, वाडयता कोण? देव. तें वाडोवप कितें? तुजें आनी म्हजें जिवीत. देवान कितें आमकां दिलां आनी तें जिवीत खंयच्यान मेवता आमकां? फकत देवाच्या उतरांतान आनी ह्या बायबलांतान मेळटा. पूण कोणाक पडलां हें बायबलाचें? हें बायबल वाचून कोण ग्रेस जाला? हो बायबल वाचून कोणें बिल्डींग बांदलां? हो बायबल वाचून कोण व्हडलो
मोतरी जाला कसलें व्हडपण तेणें जोडलां वयल्यान उणेपण वय काय ना पूण ह्या संवसाराचें उणेपण देवा मुखार व्हडलें शाणेपण सासणाच्या जिविताचें व्हडलें तुका देणें आसा तुवें कितें हाडलां कांय ना अशें म्हणपाचें ना सायबा तुवें दिलेलें तें घेवन हांव आयलां कितें करूंक कितें दिलें तेणें आतां फुडें सांगतलो वाच राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला हांवें तुका प्रवादी आतां जरी तर तो एकलो मनीस तर राष्ट्रांक प्रवादीपण कोत्ता जाल्यार इतले राष्ट्राचे लोक आसा ते कोणाच्या अंडर येयले पयलो सुद्दां जर्मनाच्या अंडर येयले तेज्या एकावंटान ते कितें जाले एकावंटान ते बॅलन्स जाले तेज्या एकावंटाचेर तेजी गिरेस्तकाय ती कोणें दिली ती तेकाच लागून तें उतर हांवें पोत्तून पोत्तून वाचून पोत्तून पोत्तून शिकोवंक जाय तूं कितें सांगता म्हाका देवा तूं म्हाका कितें सांगता उतकें करूं न्हू तें म्हाका समजाय न्हू तें म्हाका आनी जर तुका एक फावटी देवाचें देणें मेवलें जाल्यार तुका संवसाराचे गिरेस्तकायेची आशा आसा जेन्ना देवाचें देणें मेवलें जाल्यार देवाच्या देण्यान गरीबकाय आसा देव गरीब आमचो देवाच्या देण्यान दुयेंस आसा देव पिडेस्त आमचो ना जर देवाचें कितें आहा तें म्हाका मेवलें काय ना म्हण हांव देवाचो पूत जालो काय ना केन्ना जातलो जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकतां सांबाळटां आनी तें वाडयतां तेन्ना प्रेज द लॉर्ड आनी तेका लागून हें उतर तुमच्या मतीन उगडास दवरात गोड उगडास दवरात सारको आपोलोन रोयलें आमचें कोणें पावलून रोयलें आनी आपोलोन शिंपलें आपोलो कोण हांव दर एकल्यान चिंतचें आपोलो हांव देवाचें उतर पवित्र आत्म्या उदेशी तें रोयलें आतां शिंपोवंक कारण कोणाक कायदो कोणाक आहा कोण एकल्याक एक एक लायन ती सदां ती म्हाका कितें जाय म्हाका हुंचें बरेंपण जाय म्हाका हुंचें जिवीत जाय वो म्हाका काम जाय वो म्हाका आनी कितें जाय हें पळय तितलें कित्यान आसा ह्या बियांत आसा ह्या उतरान आसा ह्या बियाक इतली पदवी आसा पूण तें बी शिंपल्या शिवात तेका उदक घायल्या शिवात तें बी किल्लोचें ना किल्लोता बी तें बी हाडलें आनी मेजार दवरलें तो बायबल हाडून तिका मेजार दवरला हो बायबल कितें दितलो म्हाका बायबल हाडून म्हाज्या माथ्यार दवरला कितें दितलो म्हाका तो बायबलाचें उतर हांवें म्हाज्या तोंडान घालून हांवें तें उजार करून करून तें उदक जावन म्हाज्या काळजान भितर सरोंक जाय वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्र आत्म्या हें आमी आयकतात काय ना पूण कितलो पवित्र आत्मा व्हांवता काय कितलो देंवता काय तो कितले फावटी आमी तेका तें उतर उलोवन आमी तेजो मूड फोडोन तेका सारें घालता काय एक खबर आयकली पवित्र पुस्तकान आहा एक भाटकार आसलो खंय आनी तेका 5 पूत आसले आनी तेणें सांगलें खंय बाबा हांवें एका झाडाच्या मुळान फळाची झाडां घातलीं त्या एका झाडाच्या मुळान सगळी गिरेस्तकाय एकठांय करून तिका पुरून दवरलेली आसा म्हूण म्हाका उगडास ना खंयच्या झाडाच्या मुळान पुरल्या पळय ती पूण हांव आसना तुमी ती सोदी नाकात हांव मत्तरीच म्हाजेर सोदात कित्याक सांगलेलें हे 5 पूत खंय आवशी आसलेले म्हाज्या भाशेन बापूय खंय मेल्या उपरांत तांकां पापायचें कांय पडोंक ना तो केन्ना मेलो तो बरो जालो चल तांकां हुस्को उरलो कित्याचो गिरेस्तकायेचो 5 जाण एकठांय जाले खंय आनी गेले आख्खें शेत होडोन काडलें कांय मेळोंक ना पूण त्या वर्सा पावस पडलो त्या झाडाच्या मुळाक खंय जायतें उदक मेळ्ळें आनी त्या वर्सा जायतें पीक जालें आनी तें पीक जाल्या उपरांत तें कळलें पांयान आमच्या कशे भाशेन ट्री को मण्णी काडून आमचें जिवीत सुदरायलें पळय तें
आई तेच जेजून आमचेंय जिवीत सुदारयलां तोच तो पाय. तुमी कोश्टवतात ओज्याच्या बारान चेपल्यात ते म्हजे शिंयात हांव तुमकां समाधान करतलो. जो पर्यंत तो आसतना ताका तूं कोण तो कोण हें तें जायते ताका अपमान केले. पूण जेन्ना तो खुर्सार मेलो आतां आमी तेज्याशी वयताय तितलें कितें कोत्ताय कितें कोत्ताय जेजू म्हाका बोगूस जेजू म्हाका बोगूस. आमी सगले आतां जेजू कडेन बघा तेच आमी पूत ते आवशी पूत ह्या देवाच्या उतराक आमच्या हातीन घेवन हें पुस्तक उगडून ती भासावण्यो वाचून आमी देवाक आर्गां दिवंक वो देवाचें तुस्त करूंक आमकां रोखडीच उपगूण येता वो झेम येता. असले आवशे पूत आमी देवाचे आमी कोणाची आमी देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं तर बरीं माय पायचीं भुरगीं माय पायचीं आयकोता काय आयकोना. आनी आयकोता ती कितें कोत्ता पाडून कितें तरी करून दाखयता. तर म्हाज्या भाव भयणांनी आमी कितें करून दाखयता आमी भीक मागता. आमी हुशार मागोंक आनी तें कितें मागोंक भीक मागोंक. हांव बरो ना म्हाका काम ना म्हाका आनी कितें ना म्हाका तेणें पळय त्रास केल्या पळय म्हाका बायल सोतायता म्हाका घोव सोतायता कोण म्हणटा म्हाजी भुरगीं सोतायता कोण म्हणटा आवय बापूय सोतायता. सायबा तूं पळय रे पूण कितलो तेंप जालो मरे आमच्या शी येता कितलो तेंप हिंगा हांव येवन बसतां आनी चिंतना खूंय आहा म्हाका तो सोतायता. म्हाज्या भाव भयणांनी तेका पळोवंक वचनाका तेका तेज्या पासत म्हाका सायबा तेका बरें जिवीत दी पूण म्हाका तुजें उतर दी. पी खूंय आहा ह्या शेतांत आहा. हें शेत होण एका शेत होण आनी हें शेत होणून जेन्ना पावस पडलो देवाच्या उतराचो तुज्या जिवितांत तेन्ना जरूर तुज्या जिवितांत बरें पीक जातलें आनी बरीं फळां तुका मेळटलीं. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हांव नकळो तुमी समजलें जाल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें जायना म्हणल्यार तें कित्याक जायना म्हाका दिसता तुमी समजूंक ना कित्याक जायना पयलीं. कित्याक आमी देवाची भासावणी जी आसा ती समजो पर्यंत आमी तिका उदक घालिना परत आमच्या तोंडान उचारिना. ब्रदर कितलें फावट म्हणपाचें हांव आतां भणी जातलो भणी बरी जाली गो तूं काल हागलोली बाबडी मातशें आहा देव मातशें हांवें दवरता आनी मातशें कोत्ता देवाक कितें उणें आहा ना. पूण कित्याक उणें मातशें उरलें कित्याक म्हाका समजोंक ना ती सिस्टम कितें आहा पळय ती कशी वाट पळय ती म्हाका समजोंक ना. आनी आतां हांव उलयतालो ते कडेन आनी ते भशेन ती दोन उतरां तेका हांवें म्हणोंक म्हटलीं आनी ती म्हणोंक लागली जाली बरी जाली म्हणटा. आतांच अरे म्हणल्यार सिस्टम चुकली आनी सिस्टम समजोवपाक आमी कितें करूंक जाय. हें उतर हिंगा बरयलां तें पोत्तून तें जावं 10 पावटी जावं तें 20 पावटी जावं तें 100 पावटी जावं तें 200 पावटी ती एकूच लायन एकूच भासावणी जो पर्यंत समजसर ती फोंडोत राव. जितलें तूं तें भितर पावता तुका हडप मेवतलें आनी त्या हडपार तुजें फावंडेशन घट उरतलें. वय काय ना. बरें बिल्डींग बांदता तेन्ना तें कितें करताय फोंडोन भितरलें फोंदाक हडप तें सोदता. आनी जेजून कितें सांगलें पेद्रूक तूं हडप आनी तुजेर हांव म्हजी सभा कित्याचेर बांदतलो हडपाचेर. म्हळ्यार आतां जेजूची पवित्र सभा बांदूंक पेद्रू आहा अजून काय आमी आहा म्हळ्यार आतां कोणें बांदची पडली ती आमी हडप जावची पडली. आमी जाल्यां काय हडप आमी रेंव जाल्यां डेजर्टाची त्या दर्याची रेंव उदकाची ओसाड येयली उदक वयर येयलें भितर गेलें जिल्लें कांय ना. हांवें कितलें मागणें गेल्यार रे कितले रेतीर गेले कितले फावटी थिंगा गेलो मरे हांव कांय ना मरे तें तेंकांच रे तें कोण आहा पळय तें तेंच्यान जाता काम. आमचें देव आयकोना. कित्याक आयकोना म्हाका ह्या उतराची समजणी मेळोंक ना. कितें मेळोंक ना समजणी. आयज म्हाज्या भाव भयणांनी ह्या जेरमाया कडेन देव उलयलोलो
आयज देव तूं कोडे उलयता आनी म्हाका कोडे उलयता. चिंती नाका जेरमायाच व्हडलो प्रवादी आहलो म्हणून, पूण त्या खेळार पवित्र आत्मो संवसार येवन आहलो देखून देव येतालो पवित्र आत्म्याचे सोबतीन आनी प्रवाद्या कडेन उलयतालो आनी हो प्रवादी पोरजेक समजायतालो. आयज देव पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या संवसाराचेर देंवलेलो आसा, पूण पोरजीन पयस गेला. पोरजो ह्या पवित्र आत्म्याक फुड्यान करिना. पोरजा म्हणल्यार कितें, म्हाज्या पासत तूं माग. कितें म्हणटा, म्हाज्या पासत तूं माग. मागोवंक कांय त्रास ना. जितलो हांव तुमच्या पासत मागता तितलो म्हाजे शेताक बरी पीक जाता. कितें जाता, बरी पीक जाता. आतां कालच्या दिसाक पळयात, कित्याक हांव सगळ्यां पासत मागता देखून देवान म्हाका कितें दाखयलें. पयलें विचारलें कोण दुयेंत आहा, कोण सांगना. पूण देवान सांगलें पुता हें विचारलें ताका ना जाल्यार. आनी ताबडतोब दोग तीग जाण उठलीं. अरे तुमी सांगनासतना म्हाका कशें कळलें. कित्याक हांव शेत खणटा आनी म्हाका आस आहा हें शेत तुमी होणपाक. जर तुमी फोडत जाल्यार, तुमी समजत जाल्यार हो गूड तुमकां मेवचो ना, तुमकां दवरूंक ना, दवरला. तर म्हाज्या कडेन ही आयची उतरां जी देवान जेरमायाक उलयलेली मानून घेयात. आयज देव म्हज्या लागीं उलयता. तुमच्या काळजान तुमच्या मनान नियाळ करात. आयज देव म्हज्या लागीं उलयता. आयज म्हजो देव म्हज्या लागीं उलयता. कोण उलयता, ब्रादर उलयना तुमचे कडेन. जी भासावणी उलयता तेन्ना ही भासावणी कोणाची, होच ब्रादर जे आपणाक म्हाका कितें मेवलां ती सिस्टम तुमकां दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां कोणी आनीक दुसरे भशेन आसतली, जेरमायाक दुसरे भशेन आसतली, तुमकां कोणी आनीकूय तेज्याहून बरी आसतली. आनी तुमच्या उद्देशीन देव जायतें करूंक रावता. कितें म्हणलें आयकलां तुमी, तुमच्या उद्देशी देव जायतें करूंक रावता. कित्याक देवान सांगलां तुमी कश्टवतात अजाबराच्या आपल्याक म्हजेशी येयात हांव तुमकां. पूण एक कायदो दिला, म्हजें जूं आनी म्हज्या लागीं. आनी तेन्ना तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर आमी शिकोवंक पण तयार ना, जूं घेवंक तयार ना. देखून आदल्या काळार पासून जो पवित्र आत्मो देव जेजून हिका संवसारान दिवच्या आदीं पासून देव मनशाक पवित्र आत्मो दितालो, एका मनशाचेर देंवतालो. आनी तितूंतलो एकलो आमकां आतां मेवलो आयज प्रवादी तो जेरमाया. वाच बाय फुडें. बरे भशेन आयकून घेयात, मांडून घेयात, समजून घेयात. तुमकडे बायबल आसा बायबल काढात आनी तुमची नदर तितून घालात. नाजाल्यार ती उतरां हे लायणी जेरमायाची पयल्या पुस्तकांतली पयल्या विसरांतली 4 वडींसान त्यो लायणी बरोवन दवरून व्हरात. आनी घरा वचून 100 फावटी पासून वाचात आनी समजत तो जेरमाया हांव कोण, जोण एकलो. आयज देव एकेले कडेन उलोवंक सोदता. कित्याक आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. आमकां सगल्यांक देवाची गरज, पूण देवाक आमची तेज्या वच सुबेज गरज. माई बायक भुरग्यांची गरज काय ना. भुरग्यांक तर एका माय बायक भुरग्यांची गरज चड आपल्याक सांबाळूंक. भुरग्यांक तरी माय बायची गरज उरना. भुरगीं जाणात माय बायचो कायदो. भुरगीं म्हणटा माय बायचो कायदो. तुमी कितें केलें, व्हडलें केलें, तुमी कायदो केला म्हणटा काय म्हणना. पळय तेच भाशेन देवान कायदो केला. पूण आतां आमची गरज देवाक आमकां साळवार करूंक. मायपायची गरज भुरग्यांचें जिवीत बरें करूंक. देखून मायपाय कश्टवता. आयज देव आमचो कश्टवता आमच्या. देखून तो खुर्साचेर कश्टवलो आमकां वायट दाखोवपाक, आमकां बरें जिवीत दिवपाक, आमची सडवण करपाक. तेका नाका आमी अशें वालीस सांगून हेज्या तेज्या देरान भिकेक पडलेले. जाये खंयच्या मायपायक जाय आपले बरोबर जाल्ले जाल्यार देवाक आमी बापावूय म्हणटा, मोगाळ बापूय. जाल्यार देवाक जाय आमी अशें वालीस जालेले नाका. वाच. तेन्ना हांवें म्हणलें हें कशें जावं येत. सर्वेस्परा देवा पळय हांव उलोवंक नकळो. हांव एक ल्हान भुरगो. प्रेज द लॉर्ड. पुरो आतां जेरमाया कितें सांगता, हांव एक उलोवंक नकळो, हांव एक ल्हान भुरगो.
कुशीन सोदता. उलोवंक नकळो जाल्यार तीं उतरां कोण उलयता? कोणाची उतरां तीं? नकळो म्हणून कशें येयलें? हांव ल्हान भुरगो म्हणून कसो हांव येयलें? उलोवंक जाणा आसलो. म्हणटा चिंतालो देवाक फोटो हांव भुरगो मरे.